नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात सांगाती गौरांग प्रभू मळकान्नीकार तुमचे मुखार घेतलो त्यो साश्टीतले आनी टोटल गोंयांतले खबरी. आनी सद्याक जर गौरांग एक गजाल सद्याक चर्चेक आसा ती म्हणजे आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लो घोशणा की सुलेमान खान जो एक फाटल्या आठवड्याक पळून गेल्लो तातूंतल्यान क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान ताका केरळाक अरेस्ट केला म्हूण. सो आज हांगा मडगांवां वेस्टर्न बायपासाचो उद्घाटन करपा खातीर सीएम आयलो तेन्ना सीएमान हे केलें आनी तो आज ताका गोंयांत हाडटात. सो हाचे भितर आनी एक हें जालां की ताचे फाटल्या विजयानूय हें केलां की सुलेमानाक चेक इन आनी चेक आवट करपा खातीर बीजेपीच कारणीभूत असो आनी हें केलें. पूण म्हाका दिसता आतां सुलेमानाक धरलो आनीक ताका लागून जी पुलिसाची इज्जत गेल्ली ती कांय प्रमाणांत जाग्यार येवपाक ताजो फायदो जातलो. पूण एकंदर पळयल्यार हे सुलेमानाचें प्रकरण आतां आनीकय वाडटलें अशें दिसता म्हाका. एक गजाल म्हणटा ती सुलेमान सिद्दीकीले एक व्हिडिओ परतो आवड जाल्लो. आतां सीएमान सांगले ते भशेन सुलेमानाक 2 दीस पयलीं केरळाक अटक केली म्हणटात. ताचे नंतर आज ताका जर अटक केली, आज व्हिडिओ व्हायरल कसो जालो हो प्रश्न ओपोजिशन म्हणटात. आनी जशें ओपोजिशन म्हणटात की व्हिडिओ तुमी धरलो ताका 2 दीस पयलीं आनी आतां तुमी व्हिडिओ व्हायरल कसो केलो ताचो, कोणें केलो? ओके, कळ्ळें तुका? हो क्वेश्चन ओपोजिशनान केल्लो आसा. म्हणजे मेन म्हणल्यार बेजिकली आप करतात. आनी विजयान सांगले ते भशेन हे हॉटेलांतल्यान चॅकआवट केल्लो, आतां बेश्टो हाडटात चॅकिनाक आनी तुमी क्रेडीट घेता म्हणटा एरेस्टाची. करपाकच जाय ते क्रेडीट गेलो कसो हो प्रश्न पयलीं येता म्हणटा. आनी तेय बी क्रायम ब्रांचांतले कस्टडींतल्यान. म्हणजे तुजी पुलीस पयलीं तो विजयान आरोप केला की पुलीस हाका सगळीं कामां खातीर जबाबदार आसात. आनी विजयान ताजे मुखार वचून म्हणलां की जो तो व्हिडिओ काडला ताजेर तकलेर माथ्यार गन दवरून व्हिडिओ काडलो म्हणून. ताका आतां कोण कोणालें नांव घेवपा लायतले आनी ओपोजिशनाचेर परती केसी घालतले अशी विजय. सो एकंदर अजुनूय ओपोजिशनाचो एक रोल आहा की कॅश फॉर जॉब हाजी चवकशी जी जाल्या आनीक ताका लागून कांय कांय जाणांची नांवां फुडें येतात किंवा येवपाक लागल्यात, आरोप जावपाक लागल्यात. आनी ताका लागून नाय म्हणल्यार आमच्या सरकाराची इमेज जे दाग पडपाक लागल्यात. सो हे सगळे जावचे न्ही म्हणून हे सगळीं प्रकरणां जातात असो विरोधकाचो आवाज. सुलेमान सिद्दीकी विजय जे भशेन म्हणटा की सुलेमान सिद्दीकीक हो कॅश फॉर जॉब न्ही, ताका आनी वेगळीं कारणां आसात. हय, विजय म्हणटे प्रमाणे फक्त 48 4 हे प्रकरणां केल्लीं आसात. सुलेमाना कडेन आनीक लँड ग्रॅबाची आनीक जमनीची आसात. मे बी हे जमनीची सेटलमेंट करपा लागून ताका धाडिल्लो जावं तो कोणाली नांव काडत म्हूण हें करत म्हूण हो सगळो घोटाळो केल्लो सुलेमान सिद्दीकीचो एपिसोड जो जाल्लो आसा हो ताका लागून. सो आतां एक पळोवपाक गेल्यार हे प्रकरण आतां खंय फुडें पावतलें हें पळोवचें पडटलें. कारण सद्याक आज आमचो आम आदमी पार्टीचो गोंयचो अध्यक्ष अमित पालेकार हाका ओल्ड गोवा आयल्यात. थंय सद्याक म्हणजे थंय आपाचे बाकीचे आण गेले, पुलिसां कडेन तांचे वाद जालो. तस हें सगळें जाल्यार पळयल्यार आतां हे आमचे वर्स सोंपता हो आनी एक नवो वाद सुरू जातलो अशें दिसता पळोवपाक. हय, चालू आसा न्हू वादार वाद, अजून वर्स सोंपना म्हणटा. आतां इतलेच हे सगळीं एक प्रकरणां येत आसात. आतां आनी कितलीं येतलीं हाजे फुडें आनी एक 7-8 दीस उरल्यात. हे 7-8 दिसां आनी येवची न्ही अशें म्हणल्यार बरें दिसता. आनी एक प्रकरण म्हणटा तें बिफाचे पयर 2 दिसां पयलीं खंयच्यान तरी बेळगांव साकून बीफ हाडला म्हणून 1-2-3 गोरक्षकांनी वचून थंय तांकां आडोवपाचो प्रयत्न करता. तातूंतल्यान वाद जालो, म्हाका एकमेकां मारहाण जाली आनी 3 जाणांक अरेस्ट जाले. सो एक तातूंत भितर ह्या केसीक भितर 2 क्रॉस कंप्लेन्स आसात. जे कोण बीफ विकतले ताणें आनी पूण बीफ विकतल्याक धरला, गोरक्षक आसा तांकां धरलो ना. ताका लागून आज टोटल गोंयच्या बीफ विक्रेते जे आसात ताणें बीफ विकपाचें बंद केलें. सो परत आनी आज आमच्या अलेक्स सिकेरान ताजेर हें केलां की अशें हें करप बंद न्ही, बरें न्ही, हे अशें हें केलें. मेन म्हणटा नाताळाचो उत्सव 2 दिसाचेर आयिल्लो आसतना हें सगळें जाल्लें आसा. एक वटेच्यान पळयलें जाल्यार ही शॉर्टेज करपाकय सोदता दिसता. शॉर्टेज करतकीर प्रायस वाडटा आनी फेस्टिव्ह सिजन काडले कारणान हें एलेक्स सिकेराच्या म्हणण्या प्रमाणे जो धंदो तो मायनॉरिटीच्या हाताक आसा. तुमी मायनॉरिटी कित्याक त्रास करतात? सो तुमी हो बंद करचो न्ही, चालू दवरचो. आतां दुसरी गजाल ताणें कितें सांगल्या की हें जाता कित्याक लागून मीठ जे गोवा कॉम्प्लेक्सा मारतात तें मातशें म्हारग पडटा आनी जे ताका सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट बाकीचे तुमी सगळें लागता. आनी जे भायल्या स्टेटींतल्यान तुमी इलिगली हाडटात ते म्हणटा सवाय पडटा आसतले आनी ताका लागून ते थंयच्यान ते मास घेवन हांगा येतात. सो हे जालो आतां हो विशय एक जालो विशय जालो. पूण हातूंत आनी एक आसा की
दोन कडेन सद्याक एक फातर्पेच्या देवळांनी आनी दुसरे पेडण्या देवळांनी तांणी हें केलां की ठराव घेतला की जात्राक भितर मुस्लिमाक दुकानां घालपाक दिवप ना म्हणून. सो ताज्या पयलीं सावड्ड्या एक ती हाजी रॅली जाली हाजी रॅली जाली. सो हे जर सगळें जर पळोवपाक गेलो ताज्या पयलीं थंय हांगा काणकोणा जुलूस काडपाक लागून थंय तणाव जालो. हे जर सगळें पळयलें जाल्यार परत मुद्दम गोंयांक हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करपाचें तुवें म्हणटा तशें बंदी जी करपाची आसा ते एक म्हाका दिसता एक समिती आनी तांचे लोकल जे आसा तांणी तांकां निवेदन दिलें. ताजे नंतर महाजनाची मिटींग जाली म्हणजे आमची फातर्पेकर देवळां आनी महाजनाचे मिटिंगेक हो एकमतान निर्णय घेतलो की ना आमी मुस्लिमाक आतां स्टॉल घालपाक दिवपा ना. हो तांचो हें जालो. हाका आनी ध्रुवीकरणाचें हाका कांयच हें ना. ध्रुवीकरण जाल्यार पसून ना जाल्यार पसून ताका डायरेक्ट जरी नासलो तरी इनडायरेक्टली तो एंगल आसाच ताका. बाकीच्या देवळांनी अजून घेतलें ना न्ही तशें पळोवपाक गेल्यार. बोडगेश्वराचें देवूळ आसतलें कुंकळीकर्णीचें आसतलें तांकांय तांणी निवेदन दिल्लें आसा पूण तांणी घेतलें ना अजून. दुसरे कडेन म्हणल्यार आतां विरोधक म्हणटा तशें आतां हो बिफाचो बी इशू आसा हो मुद्दम केल्लो वता. मुद्दम हे फेस्टिवल सिजनाचेर तुका हे ते गोरक्षक येतात आनी तांकां आडयतात तांकां त्रास करतात म्हणजे एक वटेच्यान हांगा एक इशू डायवर्ट जावचो. हो इशू बाकीचे जे मेन इशू आसा ते तशें उरचे हांगा मारपेट जावची हांगा तुका टेंशन वाडचें आनी हो इशू डायवर्ट जावचो. आनी ते दुसरे वटेच्यान जे मायनॉरिटी तांचे कोणाले आतां फेस्टिवल क्रिसमस स्टार्ट जातलो तुका न्यू इयर स्टार्ट जातले लोक भायल्यांनी गोंयांत आयिल्ले आसात म्हणजे जे फॉरेनर आशिल्ले ते स्पेशल क्रिसमसा खातीर आयिल्ले आसात तांकांय थंय हें करप आनी तो इशू ते हातूंकूच घालून दवरप अशें. सो हे जर हातूंक जर सगळें पळयलें हो आतां हो एक जाता हाज्या पयलीं सेंट झेवियराचे हें केलां म्हणून आक्षेपारी हें केलां म्हणून 3 दीस गोंय बंद जाल्लें. ताज्या पयलीं शिवाजी पुतळ्या वयल्यान असोच वाद जाल्लो. ताजे पयलीं ते श्रेया धारगळकर म्हणटा ताणें हांगा आमच्या फातर्प्या हाका देवीचेर कितें तरी आक्षेपारी हें केलें म्हूण थंय बोवाळ जाल्लो. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार हे वाद असले ह्या प्रकारचे जे वाद खरें तर गोंया सारके स्टेटीक वाडपाक जायना आशिल्ले ते वाडपाक लागल्यात. सो एक सामाजीक हातूंतल्यान हाजे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे फाटलीं 6 म्हयने जाल्यार सामके चड जाल्ले आसा. फाटलीं 6 म्हयने म्हणजे पावस जसो जसो एंड जावपाक येतालो तेन्नाच्यान हे सामके अशे तरेचे वाद प्रत्येक एक म्हणजे एक काबार जाता दुसऱ्या आठवड्याक दुसरो जावन दुसऱ्या म्हयन्या भितर दुसरो 15 दिसां भितर एक ना एक कितें. आज हांव ते इयर एंडिंगाचे डेटा काडटालो तातूंत पळयल्यार लोक म्हाका दिसता ओदू वर्सा सामाजीक किंवा हाका लागून रस्त्यार येवपा परस असल्या कारणाक लागून चड रस्त्यार आयिल्ले आसा पळयलें जाल्यार. आनी तातूंत हाजो त्रास कॉमन गोंयकाराक जाता अशें रस्त्यार येतकीर ब्लॉक जाता रस्ते. मडगांवां जेन्ना 2 दीस बंद जाले तेन्ना सगळे स्कुलाची भुरगीं पेशंट आनी हे ते तांकां खूब त्रास जालो. सो कॉमन गोंयकाराक हाजो त्रास जाता कोण तरी कितें करता आनी ताजो मागीर कॉमन गोंयकाराक त्रास जाता. सो हे जर पळयलें जाल्यार हातूंतल्यान आनीक हे म्हणटा ते आमचें प्रशासन असले हातूंत भितर असली जेन्ना गजाली घडटात आतां हीच गजाल धरया आमची बिफाची गजाल जाली ती जर ते इलिगल जर हाडटात जाल्यार पुलिसांनीच तांकां अरेस्ट हें करपा आशिल्लें कारवाय करपा आशिल्ली. बरोबर एक म्हणजे दुसरी स्टेटींतल्यान आतां आमी काय म्हणलां मिनिस्टरान म्हणलां आनी कोण बीफ विकप्यांनी म्हणलां आमी हाडटात म्हणून. आनी मीट कॉम्प्लेक्स आसा उसगांव आनी तो म्हणटा कितें बीफ विकपी आसा तो आमी मोले साकून येता तेन्ना त्रास जाता. पयलीं म्हणजे तुमी मोले वता कित्याक रिवर्सां काय वचना तुमी उसगांवच्यान डायरेक्ट मडगांव येवप मेळटा. दुसरी गजाल ती व्हेकल गोंयांत येतना चॅकींग जायना. चॅकींग कित्याक जायना चॅकीन जायना आसतालें आमचे कडेन थंय चॅक पॉयंट आसा चॅकीन जायना. हें जर पुलिसांनी थंय चॅकीन केलें जाल्यार तें हांगा येवपाक पडनाशिल्लें म्हणजे कोण तरी तुमीच एलाव करता ताका आनी मागीर हे अशे लफडे जातकीर लफडे जातात. सो ताजे पयलीं ती गाडी भायली स्टेटींतल्यान येता म्हणजे तुमी थंय चॅक करपाक जाय तुमी गेटीर. सो मुखार हें हांव तेंच म्हणटा एकंदरीत जर सगळें पळयलें जाल्यार प्रशासन ज्या तरेन वागपाक जाय तशें वागना. कारण ही केसीक आतां फातोड्डेच्या केसीक जर हांकां जर अरेस्ट केल्या त्या कारणान ते गोरक्षकाक अरेस्ट करपाक जाय. मे बी ते हॉस्पिटलां आसा म्हण पूण सगळेच हॉस्पिटलान आशिल्ले जे तातूंतले 2 जाण बरे आशिल्ले एकट्याक मातशी इंजरी जाल्ली तांकां अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें कारण तांणी आपलो कायदो हातांत घेतलो आनी ताजे पयलीं मातशी प्रोएक्टीव जाले आमी गव्हर्मेंट मिशनरी जाल्यार हे असली प्रकरणां थांबोवपाक मेळटात. सो आमी म्हणटा की ते क्युअर करपा वाटेचें प्रिवेंट करप चड बरें. बरोबर. जर अशी बीफ येता आनी ते जर इलिगल जाल्यार तुमी तेच आडायात न्ही थंय ते तुमी हांगा येवपाक कितें दिता. गौरव आनी एक आतां सद्याक नवें वर्स आतां एक 7 दिसांनी नवें वर्स येवपाचें आनी आज साकून म्हणजे तुवें पळयलें आसतलें की ऑलरेडी गोंयांक
ट्युरिस्ट येवपाक लागले तसले हातूंत भितर जर अशी जर हे जातात जाल्यार ते गोंयचे प्रतिमे खातीर बरें न्ही बरोबर हे आतां प्रशासनानूय चिंतपाक जाय आनीक लोकांनी चिंतपाक जाय एक जालें तातूंतले भितर एक बरी गजाल म्हणजे आज साकून आमचो वेस्टर्न बायपास ओपन जालो तो आतां अप टू नावेली बसून हे आसता ताचे फुडलो जावपाक आनी एक वचत पूण तरी आसतना सिटींतलो जो हे क्रावड आहा तो उणें मोठ्या प्रमाणान आमकां रिलीफ मेळपाक शकता कारण म्हणजे जी आमची गाडी काणकोणच्यान येता ती नावेली जर भितर घेतली डायरेक्ट नुव्या हायवेचेर टच जातली सो मेन म्हणजे मोठी हेवी व्हेकल्स आसात ताचे आमकां त्रास जावना तशेंच पणजी वचपाचें आसा ती डायरेक्ट नावेली वतली आतां नावेली जंक्शनार मातसो पेज पडटलो पूण ताका ऑटोमॅटिकली तो ताका बायपास येतलो थंय मातशी थोडे वर्सां लागतली मातशी पूण हे मडगांवकारा खातीर आनी नावेली जो स्कूल कॉम्प्लेक्सा कडेन जो चर्ची कडलो एरिया आसा थंय मोठ्या प्रमाणांनी फायदो जावपाक शकता हाजे वयल्यान फोंडे वचपाचो ट्रॅफिक जो आमी रेल्वे हाजे कडल्यान वता तो जर डायवर्ट करपाचो कितें जर इश्यू हें केलो प्रयत्न जर केलो न्ही हांगच्यान मात थंय आडखळ जातली जाल्यार आमकां आनीक म्हणजे इस्टर्न बायपासाचेर जो इस्टर्न बायपासाक तो जर कनेक्टिविटी जर दिली कनेक्टिविटी दिवपासूच नाका फक्त आल्लेम आल्लेम तुजे मेन म्हणटा ते पूल जो पर्यंत जायना ना होंडा राजी आसा थंयच्यान तुका आल्लेम सर्कलाक पूण जो पर्यंत रावणफोंडा वयलो पूल जायना तो मेरेन हेच रोडा वयल्यान येवन व्हेकल होंडा राजी कडेन देवपाच्यो अशें जर करपाक कितें मेळटा न्ही जाल्यार एकदम सामकें म्हणजे मेन म्हणजे मडगांव शहराक मोठी रिलीफ मेळटली हातूंत भितर एक हे की सद्याक क्रिसमस सिजन आयिल्लो आसतना सरकारान हे एक बरें पावल घेतलें सो सरकाराक हाजे खातीर अभिनंदनूय फावता स्पेशली एलेक्स सिक्वेराक अभिनंदन कारण तांणी गजाल की हो बायपास रेडी आसा लोकांक त्रास जाता हे ताणें पळोवन मागीर सीएमाक सांगलें केंद्रीय मंत्री येवन रावनाकात सीएमान ओपन करचें सो अशेंच आमी म्हणटात की अशें जर सरकारान जर मातशें प्रोएक्टीव जर स्टेप्स घेतले जाल्यार लोकांक ते फायदे जावपाक शकतात हेच आमी मागतात आनी अशेंच सरकारान हे फुडें वागचें अशें मागतात आनी ही चर्चांक थांबयतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही